वयता तेन्ना आमकां एक गजाली कळ्ळी की एक BJPचो कार्यकर्ता कोर कमिटी मेंबर आल्दोना ब्लॉक BJP मंडल थिंगाचो तो एक अक्यूज्ड आसा म्हणून तो पळोवन आसा आनी पेपराचें नांव येयलें ते तुलसीदास शेटये म्हणून तो मोड्याचो एकलो BJPचो कार्यकर्ता तेणें व्हिडिओ काडलेलो सांगपाक गॉडफादर आसात आनी एक एडवोकेट आसा म्हणून हांवें चवकशी केली कोण तो म्हाका कळ्ळें पूण म्हाका जाय आसलेलें कॉन्क्रीट प्रूफ एडवोकेटा अरेस्ट केलो आनी तो आज सद्या भितर आसा तेजोच चेडो तो आनी हो तुलसी म्हणटात ताका तो आतां हार्डली 15 दीस पयले BJP मेळाव्यान सेकंड रो बसून आशिल्लो आनी थिंगा म्हाका दिसता तेगे पाकट फुटलें आनी तें पाकट फुटलें देखून ताका दिसलें आतां म्हाका CMाचो पावर आसा म्हणून आनी गुंडागरी करपाक जातात म्हणून. माय क्वेश्चन इज द BJP अ den ऑफ क्रिमिनल्स? आज पळय तूं इतले मारपाक बेटी बचाव बेटी पढाओ म्हणटात बायले मारूं वयतात प्रेग्नंट बायलेकू केसलो रायट आहा तुमकां? हांवें सांगलोलें की इन्वेस्टिगेशन आसात तो हांव खूश नाशिल्लो. हांव डिवायस रिजन्स म्हगे सांगलोले आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयो आसात तो बाबलो परब म्हूण PSI ताका काडपाचो. तेन्ना अंजूंचो PI आशिल्लो ताका चार्ज आशिल्लो. आतां म्हापशेचो PI रिज्यूम जाला निखिल आनी ताकाय सांगलां तेणें सांगलां ते रावतात म्हूण कोण सिनियर PSI येवपाक पूण इन्वेस्टिगेशन इन माय व्यू हांवें बोवाड कोत्री हांवें आवाज काडलो तेन्ना 3 जाणां अरेस्ट केले सेम डे. फुडें कितें जालां? कांय जालें ना. कित्याक कांय जालें ना? आमचे लोकांक दुबाव आसा. हे लोक आतां BJPचे जाल्यार तेंगे गॉडफादर कोण? बोवाड कोत्तालो तो BJPचो कार्यकर्ता गॉडफादर आनी गॉडफादरा बायसोन दी फुडें येवन दी आनी लोकांक सांग दी कित्याक तो लिपोवन आसा तो. हे ते BJP के नांव यूज करून मिसयूज करून हे प्रोटेक्शन घेतात. तूं चिंत असले लोक आसात जाल्यार पॉलिटिकल पार्टी आनी पुलीस इन्वेस्टिगेशन करपा आसात तेन्ना कबूल करनात तेन्ना लोकांचे भावार्थ पुलिसाचे वयता. लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाता. आनी पळय तुमी काल हांवें आयकलां अमन शिरोडकर म्हूण आसा विवेक शिरोडकराचो भाव तो पुलीस स्टेशनार गेल्लो काल आनी म्हाका सांगलां तो गेलो तेन्ना ताका तेणें पळयला हो PSI बाबलो परब आनी एक्यूज बरे हॅपिली बसून आहात गजाली करतात. तो सांगपाक लागलो तो इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून आनी कोणाक घेवन आशिल्लो तो थिंगा. तेणें म्हणलें ते आशिल्ले तेश कोन्न ते पिकनिका येयले अशें करून गजाली चालू आशिल्ले. ते फॅमिली शिरोडकर फॅमिलीक दुबाव आसा की बाबलो परबाक आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले म्हणून. कनेक्शन म्हणलें कशें सोयरी आसतले कनेक्शन. आनी आमी डिमांड करतात SP कडेन की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे. ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आनी ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणा फोन केले कोणाचे फोन आयले ताका आनी हेजेर कळटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्यूज्डाक नाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो ताका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवनाका म्हणून. आतां
हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. BJP आतां लॉ अँड ऑर्डर खूंय जाली जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आतां BJP कित्याक थंड आसात? एक उत्तर काडलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना. ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करपाक. आतां ते ओगे कितें आसात? 2 दीस जाले, तिसरो दीस आयज ते कितें ओगे आसात. तुगे मनीस भितर आसा जाल्यार हो तुमी स्टोरी चेंज करूंक सोदतात. भितरल्यान एक बायल आसा थिंगा, प्रेग्नंट बायल, तुजें रिस्पॉन्स कितें? हांवें परत आयज PI उलयलां, हांवें विचारलां कितें जालां. नो, वी आर ट्रायंग टू ट्रेस द एक्युज्ड. कित्याक तें? कित्याक डिले? आतां तें नाच करूंक सोदतात आनी मागीर टोन डावन करूंक सोदतात. आमचे लोक सोडचनात आनी आमी सोडचनात. कित्याक असले कितें केलें जाल्यार तूं चिंत, फूल गोंया अफेक्ट जातलें आनी असले दादागिरी आनी गुंडागिरी फ्लरीश जातले. ते प्रोटेक्टर म्हूण आसताले, गोवा प्रोटेक्टर म्हूण तूं आयकलोले, आतां ते गेले त्या सायडीन. हांव नेण्या तांकां लिसांव दितात जाल्यार, शिक्षण दितात जाल्यार तांकां. आनी हे सगळे आतां सगळे भायर सरतात. सगळे आमगे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे बॉल चलताले. हेच येतात नांव पिड्ड्यार करपाक आनी असले लोक आसात तेन्ना गोंया नॉर्मली हांव म्हणटा हे झगडीं करपाक आमचे न्ही म्हूण लोक. म्हूण आमचे आसात जाल्यार रोखडे तुमी पळोवपा जाय तेजे बॅकग्रावंड आनी तेंचे एफिलिएशन. आतां कित्याक लोकांक दिसता आनी लोक चिंता की आमकां आसा पावर म्हूण. सेकंड रो बसून आहात तेन्ना ते रोखडे पावराचे दाखयतात. आनी तुमकां फोटो धाडटलो, फोटो दिता सर्क्युलेट करतलो, दाखोवपाक मेळावान सेकंड रोवन बसून आहात म्हूण. होच तो तुलसी. न्ही, आज आमच्या आल्दोनेचे आमदारान जो विशय काडला, म्हाका दिसता हे जे सरकार गोंयान गेल्ली 13 वर्सां जे आसा, म्हाका दिसता हांचो आतां बारसो करपाचो टायम आयिल्लो आसा. तांणी आपलें आतां नांव चेंज करून भारतीय गुंडा पार्टी करचें पडटलें. कित्याक ह्या BJPच्या राज्यान आमी पळयलें की ह्या राज्यांतल्यो महिला सेफ ना. जेन्ना BJPचें सरकार ह्या राज्यान आयलां तेन्ना रेप वाडल्या, मर्डर्स वाडल्या, बायलांचेर अत्याचार वाडला. आमी पळयलें की महिला जेन्ना जात्रेक वचून दिवाळेक जेन्ना घरा वता थंय ताजेर अटॅक जाता. सिद्धी नायकाची केस आजून रिजॉल्व जायना. जे गँग रेप जाल्ले त्या केसीचेर आजुनी निकाल येना, जे साऊथ गोवाक जाल्ली ती. सो आमी पळयता एवरी डे महिलांचेर अत्याचार हो वाडत आसा. दोतोरान उल्लेख केलो की प्रधानमंत्री फक्त व्हडली व्हडली घोशणा दिता की बेटी पढाओ बेटी बचाओ म्हणून, पूण हांगा खुद भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी जे त्या मतदारसंघान जे प्रॉमिनंट पोस्ट घेवन बसल्यात हेच गुंडागिर्दी करतात. बस्तोराचे आमी इन्सिडंट पळयले जातून भारतीय जनता पार्टीचो खुद पदाधिकारी इज इन्वॉल्ड इन अटॅकिंग दॅट वुमन. सो आमचो प्रश्न ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षा कडेन आसा की कितें एक्शन तुमी घेतले. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आज कित्याक ओगी आसा, कित्याक ताजेर कारवाई जावन ताका अरेस्ट जायना. म्हाका दिसता ह्या भारतीय गुंडा पार्टीच्या राज्यान गोंयाचो जो लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलेप्स जाल्लो आसा. तांणी उल्लेख केला तशें बी डिमांड की जे ते मागीर तांचे ऑफिस बेरर आसूं नाल्यार कोणूय आसूं, एक महिलेचेर अत्याचार करप, तिका अटॅक करप, हाज्या पेक्षा व्हडलो क्रायम म्हाका दिसता आनी कांय ना. First demand is that the IO must be immediately replaced or we are wasting time. I believe that he is giving information and he is slowing down the investigation. And we have every apprehension that he will try to distort the actual investigation.
That's why we have even asked that get his CDR details, so you will know about it. Main accused is not. See, he is the one who is named as the main accused, who is fleeing away. आनीक एक सांगता तुमकां, हांवें आयकलां की हे सगळे घरा आशिल्ले एक्युज्ड, नेक्स्ट डे घर बंद करून सगळे पळोवन गेले, लॉक करून, आनी आतां ते. So how could it have happened? Unless someone from inside knew. पयले दिसा गायले unknown persons, but my information, the names of persons were given with photographs also. So why this kind of investigation? ना 15 to 20 म्हणलें. police officers been involved in. सो कितें जाता, एक टेस्टर म्हूण बेश्टे 3 जाणां अरेस्ट केला थंड करपा म्हूण अशें करून गेला. दिस इज माय सस्पिशन. मागीर सगळें बंद जातलें. Of recently, I mean, groups are coming with knives, big swords, rods, and all. Do you think these groups should be tamed by the local police to identify who are these groups? And all? See, the police know who are involved. The police know the criminals. Police also know antecedents of these people. There are also youth who are so frustrated because they are not getting jobs. Please look at this. They study and then they they indulge in all this kind of activity. I put the blame at the door of the government for failing the people and failing the youth. Because if they had reached, they would have been gainfully employed. And who being employed would dare go and do this unless you come from a background of a gunda. I am told in this case also दोन police आसात न्हू. आतां ते police recruit कितको जाले? Either by a political influence, being unfit but by political influence, or पयशे दिवन. I cannot say any third other way. And to get the what you are from inside comes out one day, and that has come out. If you are a gunda, you will become a gunda. तुमचे माहितीप्रमाणे एक्झॅक्ट इश्यू किती असू शकतो? See, they say that there was some altercation about some parking in the afternoon time. Itloch. And it is not disputed. आतां तूं पळय, हें दनपारां जाला, तूं राती वयता ते शॉपान तेंचे थिंगे गाडो आसात थिंग मारपाक. आय कॅन अंडरस्टँड, हिंग 2 तापडे दिले, काबार जाले सगळी. थिंग कितें गाडी मारले, काबार जाले. That means this was pre-planned. It happened with 1 to 1, and you come with 15 to 20 minutes, you are planning it. न्ही प्रश्न न्ही सी तुवें विचारलें की एक्झॅक्ट कितें जालां आसतलें. प्रश्न हांगा थंय कितें जालें ताजो प्रश्न ना. आज प्रश्न आसा की आज प्रत्येक गोंयकार आपल्या आवयक घेवन वता. आज प्रत्येक गोंयकार फाल्यां बायलेक घेवन भायर वतात. तो व्हडलो प्रश्न आसा आज. आज आमी स्वताच्या आवयक, स्वताच्या बायलेक, स्वताच्या भुरग्यांक जर घेवन वतले ते सेफ ना. अरे पार्किंगाक लागून कितें बाचाबाच जाली बरें म्हणून तुमी बायलेचेर हल्लो करतले, म्हणून तुमी बायलांक मारतले येवन गुंडागर्दी करून. सो दीस इज द कायंड ऑफ गोवा वॉट वी ड्रेम्ड ऑफ. तुम्ही परिवर्तन करया म्हणून सरकार ह्या गोंयच्या जनतेन 2012 हाडिल्लें. हेंच सरकार गोंयकारांक जाय आशिल्लें जातून आवय सेफ ना, आपली बायल सेफ ना, आपले चली सेफ ना. सो आय थिंक दिस इज द मेजर इश्यू वेर आज महिला, गोंयच्यो महिला आज सुरक्षीत ना. हो तो फोटो हांव म्हणटालो तो BJPचो मेळावा तुमकां सर्क्युलेट केला तो. हे ब्लू साडीचे बायले फाटल्यान तो बसून आसा. सेकंड रो इज लायक अ VIP. Pardon? Yes. ना, हो पडोन आसा. हय, हो तुलसीदास. He is absconding. You understand? I will share you the picture file. I don't know what the post he's got, but he's a very important member there. Comes for CM going to promote from the different home department also.
आणि तुझे एलिगेशन आसत तो ताका प्रोटेक्ट करता म्हणून पार्टी ऑफिस बी येयला. CM गोविंद गावडेन म्हणला CM भरपूर पोर्टफोलियो पळयता आनी ताका टायम ना म्हणून. गोविंद गावडेचें स्टेटमेंट. सो CMक खबर आसा ना जाल्यार हांव नेणा. If he is delegating the responsibility to somebody in his office and who is looking after, and this setting is going on, I can't say. Sir, he is If it is happening with the knowledge of the CM and the blessing of CM, then it is wrong. sir, he Then is what is your demand? That the CM should Of course, CMन एक स्टेटमेंट केला ते एक्शन घेतले म्हूण, but this is not enough. The way this investigation is going, first you remove the IO, then we'll see the seriousness of how the investigation is going on. Is anyway related to this accused, कितें? this IO? That's what they have a suspicion that there is some family relationship by marriage, And one more thing, but that has to be confirmed. Please understand that. So any legal prohibition that carry such arms like this talwar and Of course. you know, Of course, under an Arms Act, you know what it is. Not only firearms, arms also. Even weapons of certain sizes, blades and all of certain sizes, you can't start carrying these kind of things. And remember one more thing, you can come with a golf club, you can come with a hockey stick. It's not a weapon, but when you use it, it becomes a weapon. sir, his Tulsidas name in the FIR? See, I said that in the original complaint, it is said against unknown persons. Yeah. So it has come in the investigation that he was named, So the complainant has named his name. complainant was. But has he registered offense against him in the FIR? Or his name even included? in It that? will definitely be included. That's why they are searching for him.